गीत घेऊया पेज नंबर 117 I4. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूताय आमकां दोन सोंबोन दिसून येतात. देवीक सोंबोन जाचे वरवीं जेजू देव आनी बापाचो एकलोच पूत म्हूण आमी सत मानता, आनी मनीस सोयम जाचे वरवीं जेजू आमचे भाशेन मनीस जावन ह्या दोतोरीर जल्मलो, जियेलो, कोश्ट मरण सोंसलें आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी परगट कोत्ता. जेजू बापाची दया आनी काकलूत दुसऱ्यांक वांटूंक आयलोलो. हें कार्य पूर्ण कोत्तना देवचारान ताका आपणाच्याच बोळाचेर आनी पदवेचेर पातयेवंक ताळणी घातली. पूण जेजू ह्या ताळणेचेर जैतिवंत जालो आनी आमकां देवाचेर भावार्थ तिरावंक नमुनो जालो. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमचे आपोवणे जियेतना आनी देवाचें राज बांदतना देवाची खुशी आमच्या जिवितांत ओळखून घेवंक आनी ताळणेंत देवाचेर भावार्थ तिरावंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना मागुया. आनी तशेंच आयज हे मीस थँक्स गिवींग इन गूड हेल्थ RCL क्रू नॅविगेटर OTS, तशेंच द सोल ऑफ जोसेफ एंड्रू डिसुजा आनी सोफीन कोरिया. तशेंच आमच्या काळजान मनांत जायतें कितें देवाक मागपाचें आसा ह्या वेळार देवाच्या हातांत घालुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सगळी हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्येवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या प्राचीत काळार दोंडवण करून आमचे पातकी सोयम आमी दोमायता. तुका अत्रेकून आमची काळजां तुज्या मोगान अदीक अदीक पेटोवन दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरोफ मळबा थावन पडटात आनी बेश्टी परतून चडनात, बोगोर वोंप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक सोमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी कील लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजीशी परतून येना. बोगोर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शांती पावयता. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळांतले निवारता. सगळीं म्हणुया, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. म्हजी सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. सबाब, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. ताचे दोळे लावून रावात, तुमी संतोसान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कोदीच पडचें ना. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. सबाब, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळांतले निवारता. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट बोळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. तांच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. सबाब, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळांतले निवारता. बरीं मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं ताका निवारता. जाचें काळीज दुखवलां खंटोवलां तांचे सोशीं सर्वेस्पोर आसास. जाचें मन वळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. सबाब, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळांतले निवारता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून म्हणलें, तुमी प्रार्थना करात तेन्ना विदेशा परी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणे आयकूंक येतले अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें: आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो सर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयचें पयलें वाचप देवाचें उतर केन्नाच निर्फळ जायना म्हूण आमकां शिकयता. उतराक पदवी आसा. उतरांतल्यान देवान संवसार रचलोलो. आमच्याय उतराक पदवी आसा. उतरा वरवीं आमी मनशांक घडटांव, तशेंच उतरा वरवीं आमी मनशांक मोडटांव. उतरा वरवीं कुशालकाय हाडटांव तर उतरा वरवीं दुखांत घालतांव. आमची उतरां बरे भाशेन वापरूंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. तशेंच देवाच्या उतराक
आमच्या जिवितांत फोळवोन करूंक आमकां उलो कोत्ता. शुभ वर्तमानांत जेजू आमच्या बापा हे मागणें शिकयता. हे मागणें देवा आनी पेल्याक मनान घेवन जेजू आमकां उतरां दिता. ह्या मागण्यान जेजू देवाक वाखाणटा तशेंच आमच्यो गरजो उबारता. शुभ वर्तमानाची निमाणी वोळ आमकां उगडास कोत्ता. ज्या मापान आमी बोगसणें दितल्यांव त्याच मापान आमकां बोगसणें फावो जातल्यांव. ओरोण्यांत जेजू 40 दीस मागणें आनी उपवास केलो. कुडीक उणें करून कुडीचे वंदावणेचेर ताणें जैत व्हेलें. प्राचीत काळांत आमकां उपवास मागणें आनी दोंडवण करूंक उलो. सांत ऑगस्टीन अशें म्हणटा, उपवास आनी दोंडवण जावन आसात मागण्याचे दोन बाजू. मागणें उपवास आनी दोंडवण करून भोव पवित्र त्रित्वेताय आमचो संबोन घट करता. तिकाच आमच्या कुटुंबाचो ओरोंब आनी शेवट म्हूण आमी मानून घेता. आमच्या पोदव्याचेर गिरेस्कायचे आनी बोळाचेर पातयेवन रावचे बदलेक काकलुत्सार देवाचेर आमचो भावार्थ आयज तिरावया. सर पदवेदारांनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ह्यावचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 34 C15. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पोरा सर वस्तूंच्या रचणारा, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ली देणी आमी तुका पोत्तून भेटयता. ती तूं मोयपासान मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दयाळपणान सासणाच्या जिविताक आमकां उपकारसो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिदवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वताय
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपवास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सोयम आमी दोमावन दवरतल्यो. अशें आमचे मोस्तीचेर आमी जोयत वतल्यो. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्यो आनी आमकांच उणें करून गोजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्यो. हे पोरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट परगोटुया. Sumia Jesu tuže moron ami somoromto, tuže bono život mon ami porgota, tuža enyak ami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दौर्ण दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. आमच्या सोडुंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासतांच्या सासनां सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मायेमोगान शांती दियात देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा तुजे सोडशिलो कोट सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन गीत घेवया पेज नंबर 68 D38 Sakia
प्रार्थुया. देवा काकलुत्सारात बापा, ह्या दैवी गुटा वरवीं आमच्यो संवसारी ओडण्यो दमावंक आनी सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाग्योंत फ्रांसिस्क शाबेराक मागणें. भाग्योंत फ्रांसिस्क शाबेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन तेच्या ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज नंबर 94 F19. Ailea somia ukiondanion purnata Santo Spirit Jivitaco unashivun seva korung daya salyam Sanglole tuvin amka Jesus somia Sanjati svun uzvar soglia Kazani amcha tugelo adarutmo Sorto dorun kormoga uso Aileau somia bukiau danion Purnata Santo Spirit vedau Jivitazo unoshi